आज मुख्यमंत्र्यान PWD मिनिस्टर सध्या दिल्ली आहा आणि थोड्या दिसां भितर बाकीचे पोर्टफोलिओ दिता म्हटल्या PWDचे गोंय राज्यात 40 मतदारसंघाचो कामाचो आमचो विचार आसा आणि सुदीनभाई ढवळीकरान खुबशे फाटली 18 वर्सां काम केलां पूण खूब हो एक जायका प्रोजेक्ट आसा तो अर्दकोटी आसा तो पयलीं कंप्लीट करतले म्हणजे त्याचो पूर्ण फायदो जवळ जवळ 40% सावड्डे मतदारसंघाक उदक पावतले आणि बाकीच्या सांगे म्हणून कुडचडे केप्यां अशा विरुद्ध मतदारसंघाक उदक पावतले तो जायकाचो जो आसा तो आयच्या 6 म्हयन्यां भितर आमी कंप्लीट करतले। जो उदकाचो विशय आसा ड्रिंकींग वॉटर तो आमी लोकांक आयज पळयता हांव खूब कडेन 4 वरां उदक मेळटा थोडे कडेन 8 वरां उदक मेळटा आमी म्हणना 24 वरां बेगींतल्या बेगीन जातलें पूण म्हाजो प्रयत्न आसतलो फुडल्या 3 वर्सां भितर लोकांक 24 आवर ड्रिंकींग वॉटर हे मेळपाचें काम आमी करतले। रस्त्याचें काम तुमकां खबर आसा आमच्या मुख्यमंत्री माननीय पर्रीकरजी यांनी खूबशीं कामां म्हणजे प्रत्येक मतदारसंघाक फाटल्या दिसांनी 25-25 कोटीची कामां केल्ली आसा रस्त्याची। आमी ही कामां फुडें व्हरतले आणि मुख्यमंत्र्याच्या जशें सपनां आसा मुख्यमंत्र्याक जशें गोंय जाय म्हणजे आमचे आदले मुख्यमंत्री स्वर्गीय पर्रीकरजी तांकां जशें गोंय जाय तशें आमी करतले। म्हाका आमच्या मुख्यमंत्र्याचो माननीय प्रमोदजी सावंत त्यांचो पूर्ण सपोर्ट आसा यंग आसा तांकां पूर्ण अनुभव आसा आणि त्यांच्या सहकार्यान हांव हे PWD फुडें व्हरतलो। गोंया लोकांक जे ड्रिंकींग वॉटर आणि जे इंटरविलेज रोड जे आसा ते कंप्लीट करतलो फुडल्या 3 वर्सां भितर सगळे जे PWDचो विशय आसा तो चालितले। सर जायका इरेग्युलेटर नोटिफिकेशन आता विचारता हांव मुख्यमंत्र्याक विचारता जालें म्हणजे नोटिफिकेशन एकूच PWD म्हटल्यार आनी खंयचे 100% आज आमी 24 म्हणजे लागतलो टायम लागतलो। जायकाचो जो प्रोजेक्ट आसा तो इनकम्प्लीट आसा कॉन्ट्रॅक्टर अर्धे काम सोडून गेल्लो आसा ते नवीन कॉन्ट्रॅक्टर अपॉइंट करून हो जायकाचो पयली प्रोजेक्ट जो आसा कंप्लीट करतले आणि बाकीच्या टप्प्यान गोंयाक फुडल्या 3 वर्सां भितर 24 वरां ड्रिंकींग वॉटर तेजेर आमी विचार करतले मुख्यमंत्र्या कडेन मांडटले खंय करप्शन आसा कितें आसा GSR जसो आसा त्या प्रमाणे इस्टिमेट जाता करप्शन खंय वता कितें वता तें आमी पळयतले आणि तेजेर आमी पयलीं PWDन करप्शन जातालें अशें दिसता तुमकां? म्हाका खबर ना म्हणजे कुठला करप्शन जाता पण आता जेन्ना ताबो इरेग्युलेशन जायका प्रोजेक्ट विल बी प्रोब्ड जायका consultancy scam was that will be probed जायका प्रोजेक्ट कितें आहा तो सावले डॅमा साकून चालू जाल्लो आसा अख्ख्या साऊथ आणि नॉर्थ गांवांत नॉर्थ no you will probe into the matter there is a scam which is there देखो त्या स्कॅमचो कितें आसा तो म्हाका खबर ना तो फाटलो 30 वर्सांचो विशय जेन्ना दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसलो तेन्नाच्यान स्कॅमाचो विशय हांव लक्ष घालतलो जे कोणी स्कॅम केला तेचेर कारवाई करतलो। पहिले तुमचे डेव्हलपमेंटाचेर लक्ष पहिले आमचे डेव्हलपमेंटाचेर लक्ष आसा आणि तेचे भितर कोणी जे स्कॅम केल्या तेचेर कारवाई 100% जाता। येस सर थँक्यू। ट्रान्सपोर्ट तुमकां